आयज हिंगा SGPDA येवपाचें कारण म्हणल्यार हिंगा मार्केट आहा SGPDAची व्हेजिटेबल फ्रूट सगळे हिंगता हिंगा आनी म्हजे फाटल्यान आहा तें थिंगा आयज सकाळी सान उज घातले आहा. फाटी अबाउट 2-3 days बॅक तुमी पळयलें जाल्यार हिंगा येदोळ पूं जाल्लो सगळे गार्बेजीचो. ओके, आनी हे गार्बेजीचो पूं जाल्लो म्हूण तें मिडियाचेरूय बी येयला. ओके, त्या कारणान कोणें तरी हे लिपोवपाक तेणें तें उजो घाला कित्याक हें दोड्या मुखार दीस पडपा नाका म्हूण आनी लोकांक आनी बोवाळ कशी न्हू म्हूण तेमी कोणें तरी मिस्चीफ केला आनी उज घायला. पोल्युशन जाला आनी हिंगाय आज सद्या डेंजर आहा बिकॉज देर इज प्लास्टीक, देर आर एनिमल्स देर आर थिंग्स अराउंड देर. एनीथिंग कॅन कॅच फायर इफ द फायर गोज आउट ऑफ कंट्रोल एंड इन दीस कायंड ऑफ हीट. आतां हीटूय चड आहा सो त्या कारणान हें कितें जावपा येता. आतां आनी एक गाडी हुंयच्यान येयला हांव नको ना ही न्ही पूण हांव कितें म्हणटा हें दाबडतो स्टॉप जावपा जाय, बंद जावपा जाय आनी SGPDA should look into this matter very seriously and make sure that they keep the place clean and nobody comes and lights fire to thermocol boxes, crates, vegetables and other garbage. SGPDA हेजेर लक्ष घालचें आनी दाबडतोब हेजेर एक्शन घेवचो हें मुगे स्पश्ट मागणी. आमी हो इश्यू हायलायट केल्लो SGPDA जो पार्किंग लॉट आसा सुलभ शौचालय आसा ताजे मुखार जो गार्बेज एक्युमुलेट जावन आसता तो ताजेर 1-2 दीस जाले आमी इश्यू काडलो म्हळ्यार ते सारकें क्लिनलीनस जायना म्हण कलेक्शन जायना म्हण आनी सगळो मिक्स वेस्ट आशिल्लो. आनी आज कितें काय म्हळ्यार आमकां दिसून येता की ताका एंटायर वेस्टाक उज लायता. कोण ती वर्कर दिसती पडटा ते कोणाल वर्कर ते आमकां खबर ना, म्युन्सिपालिटीचे काय SGPDAचे जाल्यार आमकां खबर ना पूण एंटायर सामको थर्माकोल बी इतलें धुंवर जालो इतलें पोल्युशन सांगपा म्हळ्यार हें कितें चल्लां. कसलो वेस्ट मॅनेजमेंट आहा सरकाराचो हे अच्छे दिन दिता तुमी आमकां मडगांवकारांक. हें कितें चल्लां कोणाचें कांय लक्ष ना. इतले हे भाशेन उज घालप तुमी फक्त डिस्पोज करपाक आनी तुमी सांगता की वेस्ट मॅनेजमेंट आमी सामकें बरे भाशेन हँडल करता म्हण. वेस्ट आहा तो तुमी फकत लासोन हें करतात आनी जो वेट वेस्ट आहा तो काकोरा वयता. म्हळ्यार हें कितें चल्लां तें कळना आमकां. सांगपा म्हळ्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान डिमांड करता इफ यू आर रियली अ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड प्लीज एक्ट ऑन दीस फायर इन्सिडंट जे उज घातलो तो हांगा SGPDA कडेन नाजाल्यार यू कॅन कन्फर्म युअर सेल्फ एज द पोल्युशन क्रिएटींग बोर्ड म्हण हो आमकां चार्ज करपा पडटलो. डिमांड करता ताजेर एक्शन घेवचें म्हणून कित्याक इतले प्रमाणान तुमी हे मातशें उज घालतात आनी कसले सुमार वेस्ट मॅनेजमेंट करता तुमी म्युन्सिपालिटी जावं ऑर सरकाराचे जावं हें आमकां चलपा ना. हें सारकें न्ही. आनी हेच भाशेन तुमी सगळे कडेन 10 संसडे करून दवरल्या. एक संसद क्लियर केलो म्हूण तुमी बडाय सांगता एक्चुअली अजून पासून क्लियर जालें ना थंय. अजून पासून ड्राय वेस्ट कितलोसो जाता आनी एवरी वीक सांगपा म्हळ्यार उज लागता थंय. आनी असले 10 संसडे केल्या तुमी आख्खे मडगांवभर आनी हो आतां आमी हायलायट करतात 2 दिसां भितर तुमी उज घालतात दाखोवपाक की तुमी क्लीन केलें म्हूण. हें दीस इज नॉट वेस्ट मॅनेजमेंट. हाजेर हे कोण रिस्पॉन्सिबल आहा तांचेर एक्शन डिमांड करतात. गरज पडली जाल्यार आमी पुलीस कंप्लेनूय करतले हाजेर.